नमस्कार। आज हांव बटाटे वाग करता। फस्टाक कायलें तूं 1 चमची जो अर्ध चमचे तेल घाला ती गॅस ऑन करका। मागीर ताका सुकी मिरसांग एक 12-15 घेवेत तुमी। हांव 12 घेतला। सुकी मिरसांग घाटी मिरसांग म्हणटा की म्हणून घाटी मिरसांग आणि हांगा एक 3 चमचे कोथंबरी घेतला। फर्स्ट घाटी मिरसांग आणि कोथंबरी भाजून घेवका। करपुच्यान चिकेची बदलार पावता। मिरसांग कितली जेवका पळोवन घाला ती केलो जोड तीख आसता मिरसांग। घाटी मिरसांग तितली तिखसाण आसना। तुम्ही चड जे जाल्यार चड घालात मिरसांग जो उणी घेवेत। जाल्यार लाइटली भाजून घेतलं रोस्ट जाला हें करपुच्यान आणि गॅस बंद करा ती। जाल्यार हें भाजला तें वाट्टूक ताका एक 2 चमची सोय। हांव डेसिकेटेड कोकोनट घेतला सुकयलेलो सोय। तुमगेले फ्रेश असला फ्रेश घालाय जाता। आणि एक टोमॅटो 2 टोमॅटो आसा। मसाला वाटूका जाय जाल्यार येदे उदक घालून वाटयात आनी नेय करप नेय मासूल वाटयात। नेय मासूल वाटून दवरला। एक 4-5 चमचे तेल घाला ती एक 2-3 चमचे तेल हुन जावका। तेल हुन जातरी सासम घालका अर्ध चमची सासम घाला। सासम पटपटाचे येतना करबेव वापरला। सासम पटपटे चिरापतरी मसाला घालका। मीठ टेस्ट पळोवन घाला ती। मसाला भाजूका आमची एक 5 निमिष भाजूका। कवर करून दवरला ती नंतला टोमॅटो पेस्ट सकट कडेन उसळता। मध्य मिक्स करता का नतला मुळा लागता। एक 8 निमिष जाला मसाला फ्राय करता समान। आता मसालाक शिजयलेलो आणि साल काढायची बटाट घालता। आणि हांव हांगा येदीची शुगर घालता ऑप्शनल 1/4 चमची घाला। अर्ध चमचा साखर मिक्स करता। साखर ऑप्शनल घालका म्हणना। आणि हाका कितले जेवका तितले उदक घालात। मिक्सी दिलेलं उदक घाला ना। मिक्स करून एक खतखत काढा एक 5 निमिष। ही रांदे मस्त दाटी नाही पातळी नाही हदची उदक तुम कितले जेवका तितली घालून मिक्स करा ती। आणि कवर करून एक 5 निमिष शिजया ती दांगून दवरा ती। आणि एक 5 निमिष शिजोका। एक 5-6 निमिष जाला मिक्स करता।
ही मस्ती दाटी नाही पातळी नाही सेमी थिक शीर अंदय लास्टाक कोथंबरी पल्य ऐड कर गॅस बंद करा बटाटा वाग रेडी आसा